copy to Superintendent of Police. And do you know why I have quoted Supreme Court order? Do you know? I hope you understand why I have quoted. I know you will not take action. That is why I have quoted it. You know what is my next action? मशीन काढपाला अरे मशीन काढपाला गव्हर्नमेंट नाही प्रॉपर्टी नका मशीन केस मरे We are not bothered about that. We have come for the particular machine काढपाला that was it आता फाल्या आणि म्हाका एक सांग हे सायडीक दवरया आता यांना पोलीस स्टेशनातून बी आहे फाल्यां नुव्या समज जर एक इन्सिडंट जालो कोणी जर कोणाच्या घरात घुसलो वॉट एक्शन यू टेक यू विल से मॅजिस्ट्रेटा येवनी नाही तू मॅजिस्ट्रेटाचेर सांगतलो ताका सांग काड म्हणून जाल्यार विचारया प्रमोद सावंता विचारया पुलीस कितें करता सगळें जर तर मॅजिस्ट्रेटा करपा जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंट कितें जाय खुल्ला जमीन चोर निकाल काढून आवाज खुल्ला जमीन चोर पुलिस से पावर आओ ना तुंगा पुलिस आहे किती कॉन्फिडन्स देना जाल्यार फाल्यां असले इन्सिडेंट जाले हू विल बिलीव इन अरे ते वतले फाल्यां इट इज नॉट शिरोडकर थिंक ऑफ दॅट सर you have an authority. You have a role to play. स्टार्ट घुटायन कनाच केले from day one we are complaining to the police Future पण complain करता आजपासून filing against ना याचे कल्पना आहे since last 5 years he's been filing against all owners. we have to file again he's telling you do what you want he's telling हां कैसे क्या बोला या तो एक बोला ओनर बोला अरे टेलिंग द ओनर टू दैट कोर्ट गो टू कोर्ट है कि Have we questioned the requirement of your underpass? No. We have only come in solidarity with this gentleman's property. Why? I will tell you. Across Goa they have done this. They have snatched the properties. This entire project is against the people, is against the world, against humanity. Please stop it. That is why I told. Taking law in your hand. No. Take law in your He is hand. Mr. Abhijit. He's been fighting all the cases. You are doing criminal trespass. You understand first. There's nothing to understand. You have to tell them to remove. Then you talk. Don't talk first. I'm not the resident. Who are you? I am the resident who lives on the other So side. why are you defending them? Because you want an access to go to the beach. That comes later. You are telling them to allow trespass. You are not an authority. Sorry. Then I don't need to talk to you. To the railway. He is not an authority. No, you don't talk. यस कितें नाल्यार पळय हाजो अर्थ कितें जाता की गोंयकारांच्या घरांत कोणूय वचूंक शकता रेल्वे एक्ट म्हणटा आनी घर पडटलो आनी बाबायचे बेस जातले अशें जावंक शकना क्लियर केस तूं यो हांगा तूं तांकां विचार पयलीं कित्याक ते हाका विचार तो कोण आहा तो साहू म्हणटा इट इज अंडर प्रोसेस म्हळ्यार कितें प्रोसेस म्हळ्यार हाजे बाबायचे बेस जाले ना तूं हांगा पयलीं यू हॅव टू बी ऑन ड्युटी हियर फाल्यां कितेंय जालें हांगा न्ही तुमी हांगा आसूंक जाय What have the police been doing for law and order? Police is protecting them. यो बेगीन यो. CM has handcuffed them. Lady respectfully called me up today, sent me a message also that they want an underpass. See, we are not against underpass. Our problem is the property belongs to this gentleman. You told me that he has given consent. You also told me why I have interfered and why I have. Whether he in front of you I am asking. This gentleman yesterday came to me. He was very distressed. I just didn't accept his complaint. I said, please show me the document. He brought all the documents in front of me. We studied. And after that, I filed a complaint with the police. I'll tell you, ma'am, one thing. Today it has happened with you. Aiz amka phale, aiz maka phale tuka, it will happen to you. All go on. We are not disputing what has happened. Yeah. We only want to say that there are almost about 200-300 houses that are solely dependent on this to get to the market. They have to travel a distance of 3 kilometers right from my car to come to the market. We have no dispute with what the landlord is saying. All we are saying is We have only come in support of him. Sir, just hear my all we are saying is there are 200 houses. Please, anyone can correct me if I'm wrong. 200 to 300 houses on the other side of the road. We only want
access where we can walk to the. We're not even saying you just allow us to walk or take a cycle. No, please take everything out. हांव तुगे प्रॉपर्टीचे हाल ट्रेसपास Why? So they cannot allow. We are not talking on the property. The railway officials, they on 20th, they barred on 20th of November 2025. This was at 3:30 p.m. when I was passing by the property. They broke my compound wall, heritage compound wall of the property. And when they break the compound wall, did they inform you? No, I found them, I got them red-handed. They were already trespassed. They demolished the compound wall. They entered into my property and they were on the western side of my property. This is when I confronted them Okay. and I asked them over there. आणि तुका काय पेपर वर्क काय दिवंक ना No, अजून? they did not speak to me. They are telling me, you told me, first the GM is saying, you go to court. What may I? Directly. Yeah, but, intimidation. So they will bulldoze anything and then they'll tell us to go to court. They don't have any, and as you can see, it is so much of area. I am telling you, they will not be able to prove also. They have not acquired the land. Yeah. They have not acquired. This is what is visible to the eye. किती प्रॉपर्टी किती डॅमेज बी झाला तुझी कंपाऊंड वॉल डॅमेज केला आणि झाड सगळे उठून घालला डिस्ट्रॉय केला फूड बेरिंग ट्रीज आसा पळयला न्हू झाड आसा इज ऑल डेड केला कितलो हो एस्टिमेटेड तुजो लॉस जाला असो इट इज क्वायट अ लॉट इट इज क्वायट अ लॉट एज यू कॅन सी हिंगा नाल्ला आहलेले नाल्ला पासून काडले So हिंगा केलेले हे अंडरपास जायो नाका जाल्यार आमी डिनाय करून अंडरपास नाका म्हणून आनी सगळ्यांचो अंडरपास सगळ्यांचो रोड एक्सेस पूण हिंगा कितें जाता हिंगा इलिगली कोत्ताय रोड अंडरपास कोत्ताय जाय करपाक डेव्हलपमेंट करपाक जाय कोराय पूण प्रॉपर परमिशन घेवपाक जाय ही प्रॉपर्टी कोणा गेली विचारपाक जाय न्हू विदावट आस्किंग प्रॉपर परमिशन्स तेणी पळय अंडरपास केलो हो हिंगा हांव ना म्हणना अंडरपास नाका हे अंडरपास कोणा नांव कोत्ताय अंडरपास इज जस्ट अ ट्रॉफी इट्स जस्ट अ चॉकलेट आमकां गांवकारांक चॉकलेट ती कित्याक लास्ट एंडींग तेगे मोटो कितें आहा डबल ट्रॅकिंग येवपाचें सो वी हॅव गिवन यू अंडरपास आतां आमकां डबल ट्रॅकिंग परमिशन दियाय म्हणून इट जस्ट अ चॉकलेट दिता तेगे लोकांक आनी हे लोक सोजबनाय आमी ना म्हणनाय तुका अंडरपास घालना काय म्हणून जशें आमी ऑलरेडी सांगलो आहा जायतो जागो आहा भितर आनी जायतो जागो आहा थिंग करा अंडरपास जे लिगली वयता थिंग वचाय वी वॉन्ट लिगल आमी कित्याक भायर सरला वाय काँग्रेस पार्टी इज कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट टू इलिगल स्टॉप करपाक हे इलिगॅलिटी जाता ते बंद जावपाक जाय ते आमचे मेन कायदो हे रॉंग कोताय सगळे विदावट कन्सल्टींग द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी तुमी येवन सपोज तुमगे घर तुमगे प्रॉपर्टी आहा आनी हांव वयला तुमगे गोलाम ब्रीज बांदता हांव तुगे कन्स्ट्रक्शन करता तुका कितें जातलें लायक जावची ना न्हू सिमिलरली आमी सांगता कितें आरबीआयला आनी गव्हर्मेंट सांगताय कोत्ताय जाल्यार कोराय पूण लिगली वसाय फॉलो ड्यू प्रोसेस आनी ट्रॉफी दवरपाक बंद कराय ही ट्रॉफी तुमकां घरा दवराय कित्याक आमकां नाका डबल ट्रॅकिंग आमचे मेन मुद्दो आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका बाय डुईंग द अंडरपास लोकां फोटो लोकां पिक्चर काडून हे तुमगे केन्नाच आमच्या गोंयकारांक फायदो जावचें ना सो हांव मागता गोंयकारां लागून अंडरपास करुया पूण लिगली वचून करुया कितें म्हणटा ती झाड कापून हिंग नाल्ल आहलो आमी उब्या तिका नाल्ल आहलो तुमकां नाल्ला दिसती पडटा हिंग नाल्ल आहलो 1 मीटर वायड नाल्ल आहलो इट बिलॉंग टू द कुमदाज तो नाला उडयलो ही प्रॉपर्टी ताजी विदाउट सिकींग एनी परमिशन इवन नोटिफिकेशन एक एटलीस्ट आसता तो वेन ही वेंट टू कंप्लेन मिस्टर शाहू वॉज हियर ही इज द GM RVNL गोवा सिव्हिल तो तेका कितें सांगता यू गो टू कोर्ट्स अरे कितें तो तेगे घरांत घुसता तेगे जाग्याक घुसता तेका सांगता यू गो टू कोर्ट आयची ते सिन्स 2019 जेन्ना आरबीएनएल हिंगा काम चालू केलेलें आसा तेन्नाच्यान हे फोर्सफूल लोकांचे भाटां भितर वचून काम चालू आसा आयज आयरनी पळय की आमचे भायले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे MLA हिंगा येयले आहा लोकां बरार पूण आमचो लोकल MLA ना लोकां बरार तो खंय आहा तो कित्याक ते सायडीक लिपून बसलेलो आसा कित्याक आमचो MLA आमचे बरार ना आतां आमी कितले पार्टी लेटरां बरयल्ले लँड ओनरांनी बरयल्ले इफेक्टेड ओनर्सान बरयल्ले गोंय हायकोर्टान बरयल्ले NGOन बरयल्ले आसा आमी सांगिता की हे RVNL जबरदस्ती आमच्या घरा भितर येवन ट्रस्पास करून काम करता हे कितें UP बिहार समजला म्हणून हिंगा लॉ अँड ऑर्डर ना हिंगा जंगल राज चलता हिंगा कोणाची भाटां आमी विकता कोणाची भाटां भितर येता कितें करप एडमिनिस्ट्रेशन ना सो हांव मागता गोंयच्या सरकाराक की ताबडतोब हेचे पळय इलिगल ट्रान्सपास पळय केलेले आसा RVNLचेर आनी सगळे कन्सर्न ऑथॉरिटीचेर FIR रजिस्टर करचे आनी सस्पेंड करचे हांकां
आनी ताबडतोब जे पळय लँड पळय डिस्ट्रॉय केलेले आहा ते रिस्टोर करचे म्हणून सरकाराक विनंती करता. अंडरपास जाय की ना अंडरपास जेन्ना आमी सांगलेले गांवच्या लोकांनी आनी जेन्ना पंचायत रेजोल्युशन पास केलें आमी सांगलें की ते आमकां अंडरपास प्रायमरी स्कूल कांसावली थिंगा जाय LC 25 तुमी थिंगा रेल ओवर ब्रिज बांदता आनी हिंगा अंडरपास बांदता. आतां तुमी म्हणटाले थिंगा वॉटर टेबल आहा हिंगा कितें जालें वॉटर टेबल लो आहा नाला मरे नाला हो आतां रस्तो पळय कनेक्ट करता ह्या अंडरपासा कडेन इज वाया वॉटर बॉडी. आतां थिंगा वॉटर बॉडी ना थिंगा वॉटर बॉडी पुरोवपाचें पण हे चल्लां कितें ही हिपोक्रेसी हे फोटिंगपणां हे करप्शन हे चल्लां कितें हिंगा जंगल राज चल्लेलें आसा and this jungle raj to facilitate is our local MLA who is not acting on any forms. there were some people who had gathered to even support that underpass. What was that? No, see, maybe one landowner has given the NOC. That doesn't mean that one landowner NOC is valid for all kind of construction. No, jenna landownerani परमिशन दिवना NOC जावन दिवना या एक्विजिशन जावना तुमी काम कशें स्टार्ट करता अशें जाल्यार मरे अंडरपास कितले बांदपाचें आसा मरे बांदा मरे वेलसांव बांदा कुयेली बांदा कोणसुवा बांदा थिंगा बांदा मरे आनी हिंगा बांद मरे जेन्ना लोक झगडटा ते आमकां अंडरपास जाय 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 म्हणून फ्रॉम 2002 2003 लोक बोवाड मारता. लँड एक्विजिशन जालें थिंगा कित्याक जायना थिंगा काम लँड एक्विजिशन जालें थिंगा जायना हिंगा कित्याक गाय कोत्ता दिसता तेच म्हणटा हे चल्लां कितें हे जंगल राज हिंगा चलता जंगल राज आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर खूंय बांद दोंगरार बांद दोऱ्यान बांद खूंय बांद कितें चलता कांय एक्शन घेवचें ना. कांसावली आहा आनीक आयज काम चालू जाता एक अंडरपास करपाक. द क्लेम इज की लोकांक थिंगा एक्सेस मेळपाक जाय लोकांक एक्सेस येस मेळपाक जाय पूण हिंगा जें आयज काम चालू जाल्लें आहा तें बेकायदेशीर RVNL करता. आनी आयज आमी हिंगा येवपाचें कारण म्हणल्यार वी वर सपोज टू हॅव अ डिस्कशन विथ मिस्टर साहू RVNLाचो वेर वी हॅव बीन चार्जींग दॅट दीस वर्क ऑफ डबल ट्रॅकिंग जें चालू आहा हें बेकायदेशीर आहा. हें काम बंद जावपाक जाय आनी हो जो आतां डबल ट्रॅकिंगाचें काम कित्याक जाता तें आमकां खबर आहा सगल्यांक परतून उलोवपाची गरज ना पूण हें सगळें कोळशाक लागून आनी कोळसो बंद करपाक हो कोळसो वाडोवपाक जे आतां डबल ट्रॅकिंग करता हो वावर मुखार वचना जावपाक. बट आयज हिंगा जें चल्लेलें आहा तें म्हाका दिसता लोकांक कन्फ्यूज करपाचें काम चल्लेलें आहा इन द नेम ऑफ अंडरपास फॉर द पीपल. लोकांक अंडरपास मेळपाक जाय ओके पूण अंडरपासाच्या नांवान जें दुसरें काम बेकायदेशीर चल्लेलें आहा तें सारकें ना. पूण आमी ह्या कामाक लागून येवन आयज आमी फकत येयल्ले मिस्टर साहू हे कडेन क्लॅरिफिकेशन घेवपाक तेणें आपयल्लें हिंगा आयज मेळटा म्हणजे एक्टिविस्ट आहा तांकां हिंगा दिता म्हणून ते पासत आमी कांसावली आसा आनी कांसावली अंडरपायपाक सोड हांगासर ऑलरेडी काम स्टार्ट जालें आसा आनी तुमकां खबर आसतली लास्ट टायम तुमी आहले केन्ना 29 डिसेंबर मागीर 2 वर्सां जालीं आमी हांगासर फावंडेशन इन्स्टॉल घातलो आनी आमी CM बी तेन्ना आहलो आनी ते टायमार आमचो हे 2 वर्सां भितर जायते प्रॉब्लम जालो कोण आमचे रिक्वेस्ट केले जाल्यार आमकां थोडे दिन आहले मागीर तेंच्यांनी आतां सगळें प्रोसिजर कितें करून तांच्यांनी आतां तें काम हातीन घेतलां आनी म्हाका दिसता आयज ऑलरेडी ताणें सकाळीं 7 काम स्टार्ट केलें ऑलमोस्ट तांचें आतां काम काबार जावपाचें येयलां. म्हजें म्हणणें एकूच कितें आतां हे लोकांचो एक डिमांड आहलो पळय हांगासर आमचे सगळे गांवचे आतां तांचे सरपंच आसा पंच बी सगळीं हांगासर आहलीं आनी हो लोकल आमचे वाड्याचे लोक हांगा बायपास जालो तुमकां खबर आसा तुमी तुमकां मिडियाकूय खबर आसा लास्ट टायम कितलेय फावटी हांगासर कितले इन्सिडेंट जाले कितले जाण मेले तुमी तेन्ना दाखयताले रेल्वे पंचान वयता ते ओड घालून वयता ते दाखयताले हें तुमकां दिसती पडटालें हाकाच लागून आमी इतले इन्सिडेंट तेन्ना जाले म्हणून ह्यो लोकांचो एक डिमांड आहलो आनी हें बाबा आमचो अंडर बायपास हो तांकां जालो ताका लागून आमी हो करून घेतला. म्हाका दुसरें हांवें कांय सांगपाचें ना कितें हें बरे भाशेन काम करून आमच्या लोकांक आमकां दिवपाचें कित्याक ताचो डिमांड आहलो कितलीं वर्सां जालीं हो ते बाडे कितले येवन गेले म्हाका तेजेर आमी उलोवपाक नाका पूण आयज हें काम जाता आमचे सगळे गांवचे लोकांक घेवन आमी हुबली गेल्ले हुबली आमचो बिकॉज आमचो साहेब देखून आहलो आमचे बरा आमी रिक्वेस्ट केले तेन्ना GMाक मेळले आमच्या ते ऑफिसरांक मेळले आनी हो आमी पास करून हाडलो आयज तेजें काम जाता आमकां कांय ना आमकां कितें आमकां लोकांचो डिमांड येयलो म्हणून आमी लोकांचो डिमांड प्रॉब्लम मारून सॉल्व करपाक सोदता इतलें आनी कितें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.